गोंयांत IIT सारकिल्ले व्हड प्रकल्प हाडचे पयलीं सरकारान ताचो थळाव्याक नेमको कितें फायदो जातलो हाचे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली। देवस्थानांचो जागो हालोवन IIT प्रकल्प हाडपाचो यत्न केल्यार तांकां शाप भोगचो पडटलो अशेंय ताचें म्हणणें। लाखांनी चौखण मिटर जमीन दिवन गोंयकारांक ताचो कसलो लाव मेळटलो हो प्रश्न विरोध करीत कांय केंद्रीय शिक्षणीक संस्था गोंयांत फक्त रियल इस्टेट वेवसाया खातीर येतात असो आरोपूय सरदेसायान केला। देवाचो जागो भावना जंय आसा पळय IIT म्हणटा ती लोकांक पयलींच दिसता पर्वत तातले तातूंत ते देवाचे जागे बिगे हाडून IIT हाडप आनी तो श्राप घेवप न्ही पयलोच। सरकारान सारकें करप पयलीं IIT कितली जमीन जाय लाखांनी स्क्वेअर मिटर IIT घेवन गोंयकारांक कितें फायदो जातलो? बीट्स पिलांनी गोंयांत आहा कितें जाता? फक्त न्यूज येता हो मेलो तो गेलो आनी जीव गेलो इतल्योच खबरो येता। सरकारान पयलीं चिंतपाक जाय हे प्रकल्प हाडचे पयलीं फायदो आसा वो ना तो आनी फायदो आसलो जाल्यार कितें आसा हें आसपाक जाय। IIT उरयता सुद्दां देशा खातीर करचें सुद्दां IIT व्हरची NIT हाडली कुंकळे कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळो कितले गोंयकार NITन आहा कांय फायदो जायना हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूशनाचो। हे जे येतात पळय हे गोंयांत आपली रियल इस्टेट करपा खातीर येतात। बिट्स पिलांनी म्हणटा ती प्रायम रियल इस्टेट पारूल म्हणटा तो आनी रियल इस्टेट सगळी रियल इस्टेट ही हांगा आमी हाडून तें बील कित्याक हाडिल्लें प्रायवेट युनिवर्सिटीचें की आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणजे बरे बरे वॉर्टन येल स्टॅनफर्ड ते येतले म्हणून आनी हाडल्या कोण तरी कोण तो पारूल आनी कोण तो सगळे भितर आशिल्ले लोक बी सगळी स्कॅमां हाडल्या ती अशी स्कॅमां हाडून गोंयचें नांव पेड्यार आनी गोंयच्यो जमनी काबार।